नमस्कार गोंयकारांनो, आयकाय हॅपी संडे आणि कार्निवाल दे इंत्रूज. कार्निवाल म्हणजे इंग्लिशीन म्हणटाय न्हू. इंत्रूज इज अ पोर्चुगीज वर्ड. इंत्रूज कार्निवाल दे इंत्रूज सगळ्या गोंयकारांक उनुनीत पोरबी. कालच्यान स्टार्ट जाला न्हू कार्निवाल. पणजे मागीर बाणावले जालो, आज मडगांव भितर फ्लोट. ओके, फाल्यां हें आहा आनीक पोरां हें आहा. वेनसडे लास्ट. ओके, वेनसडे ना, वेनसडेच्यान कांय ना. ओके, धाकटीशी मेसेज आमगे सगळे गोंयकारांक. ओके, गोंयकारांक सगळे गोंयकार. ओके, हांव न्यूज गोंयकार म्हणना आतां. सगळे गोंयकारांक, गोंयांत जितल्या गोंयकारांक मेसेज रावता तितल्यांक मेसेज. तुमी चयलें आसतलें जायते कडेन, जायते गांवांनी, जायते कडेन रस्त्याचेर कपेलां जावं ती मंदिरां जावं ती मस्जिदां अशें करून आसताय. रस्त्याचेर अशें करून सायडीन आसताय. ओके, आनीक ते जेन्ना जेन्ना गव्हर्मेंटाक एक गरज पडटा बाबा एक्सपान्शन ऑफ रोड वायडनिंग म्हळ्यार व्हडलो रस्तो कोणाक करताय? फॉर द पब्लीक, आमकां. कित्याक दिसान दीस 4 व्हिलर 2 व्हिलर 6 व्हिलर एक्स्ट्रा एक्सेट्रा वाडत आसताय न्हू, लोक घेयत आसता. सो एक पट ट्रॅफिक चड वाडली म्हणटकूच खुंयच्यान वयतले, ताका लागून गव्हर्मेंट कितें करता, एक्सपान्शन करता रोड. खुंयच्यान वायडिंगां घालता, खुंयच्यान कोणा दुर्ग उडयता, खुंय झाडां आसल्या मारता. पळय कपेल पासून आसलेलो जावं मस्जिद अशें खंय मुट्टुका. पूण तेन्ना गव्हर्मेंट ते काडपाक सोदता, म्हळ्यार रिलोकेट करता. काडून भायर उडयना. ओके, काडून भायर उडयना, रिलोकेट करता, दुसऱ्या जाग्यार घालता. ओके, हांव तुमकां एक एक्झाम्पल दिता. मारगांव केटीसी बस स्टँडाक तुमी चयला रस्त्याचे कपेल आसले सेंट फ्रांसीस झेवियराचे रस्त्यार आसले. आनी ते सारखे आडकूड जाता लोकांक. येतना वयतना त्रास जाताले, एक्सिडेंट बी जायत जाताले. कित्याक गाडी चड जाले न्हू. आतां गाडी चड नाय म्हणटकच थिंग ते कोता येता. पूण ट्रॅफिक चड जालें म्हणटकच आडकूड जालें. थिंग सायडीन अशें करून ते एक्सिडेंट बी जाताले. मागीर जायत ट्राय केलें तें कोणे शिफ्ट करपाक, कोणा कडेन काबसात जावं ना. पूण एक सिंगम एमएलए येयलो थिंगा. सिंगम एमएलए येयलो, विजय सरदेसाय येयलो. विजय सरदेसायन ते सगळे कमिटीकडे लोकांक कॉन्फिडंटान घेवन आपण हें काम दुसरे कडेन शिफ्ट करता आनी तुमकां जाय तशें आपण बांदून दिता. तो मातशें वयर चमट जालें, मागीर लास्टाक लोकांक एग्री जालें आनी विजय सरदेसान ते काडून सायडीन बांदलो. चोयल तुमी. आनी काय बरें केलो हा, हेज्या आनी परस बरें केलो हा सारकें. चोयल तुमी बरें सारकें बायलगांव आसता ते भाशेन केल्लें हा. थिंगा काण भायर उडयलें ना आनी खूंय हें केलें ना, बांदनासतना दवरलें ना, बांदिलें. एक्झाम्पल आनी एक दिता. आमगे थिंगा आख्खें कोस्ता ग्राउंडा ओपोजीट एंट्रन्स आसा तेजे ओपोजीट एक फुरीस आहलो आमगे थिंगा, 10 जाणांगे फुरीस. आनी तो लोकांगे प्रॉपर्टी नासलो. ओके, आमगे हिंदू भावागे प्रॉपर्टी ती आहलो. म्हाका तेजें नांव सांगपा दिसता उमेद. मिलिंद तेजें नांव, वेर्नेकर. रेडिओ मुंडल आहा मारगांव, तेंगेलो. ओके, तेंगेल ते तो तेगे ती प्रॉपर्टी बरी व्हडली ग्राउंडा ओपोजीट आहा. आनी थिंगा आमगे पयलींच्यान तो फुरीस आहलो खूब वर्सां पयलीं. तो 100 वर्स मायज जाले आहलो. सो तेका बाबड्या थिंगा कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय आसलें. सो तेणें आमकां लोकांक रिक्वेस्ट केलें आनी आमी सगळे लोक 10 जाण मेळोन. 10 जाण म्हणजे कोण? आमगे भितर हिंदू आहाय, मुस्लिमूय आहाय, आमगे गांवचे लोक आहले, आंतीक लोक. तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडंटान घेवन मिटींग आपण तांकां सायन घेवन आमी सगळें हें करून तेका बाबड्या थिंगा आमी तेणें क्लियर केलें. आमकां तेणें बांदून दिलें आनी बांदून खूंय दिलें? सायडीन आपले प्रॉपर्टी बांदून दिलें आनी तितलो जागो आहा न्हू आमच्या नांवार केलो. आमगे कमिटी नांवार आमकां कायद्यान कोण तेणें दिलें आनी आपल्यान बांदून दिलें. केन्ना कोणें चोवपा जाता कितलें व्हडल्यान काय बरें बांदलें. आमगे थिंगा आहलो तें बेश्टो फुरीस आहलो, बारीक शेड गायले आसली, पूण तेणें इतली बरें बांदून दिलें. आनी आमी कॉन्फिडंट आमगे आंतीक जे लोक आसले, आमी लादीन कोतना ते लोक येताले थिंगा. आमगे ओरिजिनल मुस्लीम मोयरचे म्हणटाय आमी तांकां, ओरिजिनल कोंकणे, ओरिजिनल क्रिस्तांव सगळे आमी मेळोन ते कॉन्फिडंटान घेवन मिटींग घेवन ताका आमी तो दिलो जागो. तेणें काण थिंग मोडून उडयलें ना भायर, तेणें थिंग बांदून दिलां. कितें वायट जालें तें केलें ना. विजय सरदेसाय कितें वायट जालें ना. आनी जिखोत रावलो विजय सरदेसाय. हांव कितें म्हणटा, जायत कोण आतां चयलां की झाडां बिडां मारता रस्त्याचेर आसल्यार गव्हर्मेंट मारता जाल्यार लोक बोवाड कोताय. हांव कितें म्हणटा, देवान खूंय सांगलें ना की आपल्या दुसऱ्यांक त्रास जाता थिंगा आपल्या दवराय म्हूण. देवान केन्ना सांगलें ना. पूण तुमकां त्रास जाता थिंगा आपूण आहा म्हूण सांगलां देवान. जे जाग्यार जे सुवातेर तुमकां त्रास जातले थिंगा आपूण आहा, पूण दुसऱ्यांक त्रास जाता थिंगा आपल्या केन्ना दवरनाकाय म्हूण. सो फाटल्या दिसा पणजे पासून व्हडा झाड ओके ते रिलोकेट केलें गव्हर्मेंटान. भायर उडयलें ना, रिलोकेट केलें. खूंय मिरामार येवन गायलें. कितें जालें? कांय जालें, वायट जालें न्हू. रस्तो बरो व्हडलो जालो, लोकांक व्हडलो मेळ्ळो. आतां आनी खंयचे कडेन कोत्ताय. ते रस्त्या लागून एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी गव्हर्मेंट ते रिलोकेट करता दुसरे कडेन.
ते मोडून भायर उडयनाय. सो लोकांनी समजपाक जाय हे पळय डेव्हलपमेंट करता रस्तो वाडयता आमच्या खातीर न्हू, आमच्या खातीर हिंगा हाडपाक जायना. दुसरे कडेन रिलोकेट आतां सपोज रिलोकेट करना जाल्यार आनी एक भास तुमच्यान प्रोटेस्ट करपाक जाता. रायट आहा, अधिकार आहा. रिलोकेट करना जाल्यार काडल्या बिश्ट्यान उडयलें ते झाड ते कॉपेल जावं ते मस्जिद वा मंदिर बिश्टे काडून बांदना सोडयता येस प्रोटेस्ट करपाक रायट आहा. पूण जेन्ना सरकार जावं कोणूय मनीस प्रायवेट आपल्या प्रॉपर्टी रिलोकेट करून दिता कांय वायट ना, कांय ताका वायट जावपा ना. ते रिलोकेट करून बांदून दिता. आमगे थिंग एक कन्स्ट्रक्शन येयलां आमगे थिंगाच आमगे घरा कडेन व्हडा झाड आसले व्हडले सारखे आमगे भुरग्यापणाच्यान आमी थिंगा खेळटाले. लोक थिंग रावताले, ते दिवली पेटयताले, वात पेटयताले. एक दिसा झाडां उज लागलो आनी ते झाड ओद मोडलें. पूण मूड मोडोना, मूड काबार जावना. झाड मोडोन ते हांदेतून मोडलें पूण मूड उरलें. एक बिल्डर येयलो थिंग बांदपाक, तेणें बांदिलें. एक सायडीन बांदलें बरें जालें. दुसरे सायडीन ते वोड पेलो थिंग तेका आनीक प्रोजेक्ट घालपा आसलो. व्हडा झाड आहा थिंग प्रोजेक्ट घालपा आसलो. तेणें कितें केलें थिंगाय प्रोजेक्ट घालो. मूड सत तेणें कातून उडयलें. पूण तो रिलोकेट करूं ना तेणें. तुमकां कोणा चोवपा जाय म्हाका मेळ्ळाय हांव दाखयता. आमगे थिंगाय घरा कडेन सगळ्यांक खबर आहा. फ्लॅट जाली सगळ्या लोकांनी घेयली बाबड्या लोकांक कांय खबर ना. पूण जेन्ना जेन्ना थिंग जागे आसलो न्हू व्हड म्हणचे लोक मानतात, हिंदू भाव भयणी मानताय न्हू व्हडा कडेन, तर तेणें रिलोकेट करूं ना. सगळें मारून मूड बी काडून तेणें भायर उडयलें. लास्ट आयकपाक येता सारको फादेशीर जायना आहा म्हण. तो बिल्डर फादेशीर जायना आहा म्हण. लोकांक फ्लॅट गेल्ली, लोक फ्लॅट इंकीत आहाय, सवाय भितर इंकीत आहाय. त्या लोकांक ते चड्यान पोचना. हो भोंवता थिंगा लोक सांगताय काड्यालो भोंवतलो न्हू तो. तेगे जाग आसलोलो तो मारलो, रिलोकेट करून तो हूंय भोंवतलो. तो थिंग भोंवपा पडना स्विमींग पुला कडेन फ्लॅटा मुखार तेका भोंवपा पडना. तेगे जाग आसलो न्हू तो. ही मिस्टेक केल्ली तेणें. कोण आयकपा येता की तो सारको फादेशीर जायना आहा म्हण. तेन्ना हांवें म्हणलोलें हें पळय व्हडा झाड पळय मारलां, आख्या मूड सत मारलां. तेन्ना हेका कळटलें कितें तें. हरें जालें म्हण गेलें. हांव क्रिस्तांव जायना सांगलें. अरे ते झाड हांदी ट्रीम कर. झाड तशी दवरना, काड तुका त्रास जाता. मुखार हूंय सायडीन हूंय जागिलो दवर थिंग बांद तो. थिंग घाल तो परतून मातये भितर घालूं ना. प्रोजेक्ट उबाल तेणें. आतां लोक थिंग थोडे येताय, थोडे रावता, थोडे खबर ना फ्लॅट घेताय. लोक सोण वयताय. कितलीं फ्लॅट खाली आहाय वचना. सो हे भाशेन सरकारान हूंय केलें ना न्हू. जावं कोणें हूंय केलें ना की हे भाशेन रिलोकेट केल्लें. रिलोकेट केलें म्हणटकच कसलें आडकोड ना. देवाक राग येवची ना. थंय देवाक आमची गरज ना, पूण आमकां देवाक गरज. देवान हूंय सांगलें ना दुसऱ्याक त्रास जाता, तुमकां त्रास जाता थिंगा आपल्या बांदाय, आपल्या दवराय. पूण तुमकां हूंय त्रास जाता थिंगा आपूण आहा तुमचे बरोबर. जय हिंद, जय गोवा, जय मडगांव, जय आख्या.